आदले आमदार दयानंद मांद्रेकर हांणी मडगांवच्या एससी आनी ओबीसी कॉर्पोरेशनाच्या बऱ्याच काळासावन कार्यरत नाशिल्ल्या दक्षिण गोंय कार्यालयाची पळोवणी करून ते बेगीन सुरू करपाक मेळचें म्हूण बेगोबेग नवनिर्माण करपाचो निर्देश दिला। कार्यालयाची जीर्णोद्धार केल्यार दक्षिण गोंय आनी नव्यान स्थापीत जाल्ल्या कुशावती जिल्ल्यांतल्या अनुसूचित जाती अनुजाती समाजांक कल्याणकारी येवजण्यो मेळपाक सदांच आदार मेळटलो अशें तांणी म्हळां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। गोवा स्टेट एससी आणि ओबीसी कॉर्पोरेशनाचे हे मडगांवचे ऑफिस म्हाका दिसता लास्ट 7-8 वर्सां जालें ऑफिस आहा पळय तें बंद आहा। सरकारान आतां 3 जिल्ले करपाचें ठरयलां। आमचे जे मेन ऑफिस आहा पळय ते पणजे आहा, म्हणजे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टान पडलें। आतां नवे 2 जे डिस्ट्रिक्ट जातले पळय ते साऊथ गोवानूच येता मेजर। आनी म्हाका दिसता हें जर ऑफिस आमी चालू करीत जाल्यार ह्या दोनूय जे जिल्ले आहा पळय दोनूय जिल्ल्याक हेचो बरो खूब फायदो जातलो। आनी ऑलरेडी आमचे कडेन आसा तें म्हाका दिसता ते एक्टिव्ह चालू करपाची गरज आहा। थोडे मायनर तेचे रिपेरिंग वर्क आहा, आमी ते प्रयत्न करतले कित्याक आनी खुबशे आमचे प्रोजेक्ट आमची कामां घेतलेले आहा आमी। त्याच बरोबर हें ऑफिस पणजेचें ऑफिस आमकां रिनोवेशनाक लागून आमकां पयशे सरकारान सँक्शन जाल्ले आहा। त्याच बरोबर ह्या ऑफिसाक जर आमकां थोडे पयशे मेळत जाल्यार ऑफिस बऱ्या पद्दतीन एक्टिवेट करूं येता, चालू करूं येता।